नमस्कार. हेडोनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर आसात गोयचे गृहमंत्री रवी नाईक आणि फाटल्या दिसांनी पुलीस खात्याबद्दल कितल्योश्योच गजाली जाल्यात, राजकीय गजाली भरपूर जाल्यात, खंय तरी वेंचणुकेचें वारें भितरले भितर व्हांवपाक लागलां आणि सरकार खंय तरी इतले सगळे इश्यू जे सरकारा अगेन्स्ट आसात आनी सरकारान केल्लो विकास ह्या सगळ्या हाजेर सरकार फेब्रुवारी मार्चा भितर खंय तरी इलेक्शनाक वचपाचो विचार करता. अशा फाटभुंयेर राज्याचे गृहमंत्री आमचे स्टुडियो भितर आसा. सर, स्वागत तुमचें. पयली गजाल सांगात ती पुलीस खात्या वयल्यान सुरवात करूया. इतली गजाली जाल्यो फाटल्या दिसांनी पुलिसे बद्दल, कितलेशे पुलिसांक सस्पेंड करचे पडले, कितल्योश्योच केसी जाल्यो जंय खात्याचें नाम बदनाम जायत चल्लां. कित्याक जालां डिपार्टमेंटा अशें? पळय, आमी आतां एक्शन घेताक म्हणून कळटा भायर मिडियम किंवा ह्या ज्या पत्रकार जे आसा, पत्रकार आसा, जी प्रेस आसा, हेंचे कडल्यान हे सगळे बातमी मारवतात. जर अशें खूब अशें जाली आनी तेची एक्शनूय जाली ना आनी आमी आतां एक्शन घेता म्हणून हें वयल्यान अशें घडटा म्हणून हें घडपाक जाय आशिल्लें. समज कितें जालें जाल्यार तेंचें एक्शन जाय. एक्शन जायनाशिल्लें म्हणून आतां आमी एक्शन घेतात. ते पळयना कोण कितें काय म्हणून एक्शन घेतात आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेता त्या प्रमाणे तांकांय सावध रावपाक बरें, पुलिसांक सुद्दां सावध रावपाक बरें. जर आमी एक्शन घेतात तो कोणूय आसूं म्हणून, पण एक्शन घेतात त्या वेळार तेणी लोकांक न्याय दिवपा खातीर वावरपाक जाय. तांकां सदांच हांव सांगता, तुमी जर शपथ घेता भारताच्या घटनेचेर, बाबा आमी शपथ घेवन आमी सांगता की आमी कसली हितून आमी इम्पार्शियल रावतले, कोणाक तांकां न्याय दिवपाक जाय आमी तांकां न्याय दिवपाक प्रयत्न करतले, हे सगळें थंय तुमी सगळें सांगतात. पूण तेच प्रमाणे तुमी वागूंक जाय. तुमी पॉलिटिकल मनशा खातीर भोव जावंक जायना. म्हणजे राजकीय हितूनय जर प्रेशर आयलो कोणाक हें करपाक तर तुमी भोव जावपाक जाय. पुलिसेचेर प्रेशर येतात. पुलिसेचेर प्रेशर आयले कित्याक कोण पार्टिक्युलर कोण अशें आमी सांगूंक शकना कोण हाडटा कितें, पूण अशें आयले येवं शकता. सगळे पॉलिटिकल प्रेशर आयलो कोणाक कित्या खातीर सगळे गांवांक दोन ग्रुप जाले, झगडी जाली, दोन ग्रुपां भितर झगडी जाली. तेव्हा अशा वेळार जर तर कोणी बाबा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं तो खासदार, जावं तो आमदार, जावं तो मंत्री किंवा सोशल वर्कर कोणी अशी गांवची तर येवन ते मिटोवपाक सोदता, डेफिनेटली तांकां पयली मदत करची. ते गांवांत तर कमी झगडी जाता जाल्यार एकदम बरें. पण हें हांव सदांच तांकां सांगोवपाक सांगिल्लें. पुलिसेचेर जर तुमी प्रेशर येता म्हणटात, आयलो जाल्यार म्हणटा तो प्रेशर बरे कामा खातीर काय येवचो ना? आयलो जाल्यार तुम्ही कितें म्हणटा? आयलो जाल्यार तुम्ही इतली वर्स राजकारणांत आसा रवी बाब, तुमी आयलो जाल्यार म्हणटा, तुमकां खबर आहा प्रेशर कोण घालता, कित्याक घालता, केन्ना घालता, खबर आहा न्ही? अशें कोणी तर प्रेशर घालपाक लागले हय जाल्यार तेणी आयकप न्हू. तेणी प्रेशरात तशें हें करपा न्हू. कोणाचेर एक बाजू कोणाचेर बाबा ताका न्याय दिवपाक जाय तर अन्याय जावपाक जायना. कोणाचेर अन्याय जावपाक जायना. बाबा बशिल्ली करी बाबा तेजेर बेश्टो येयलो आनी तेजेर अन्याय. तुमचेर बी प्रेशर घालपाचो कोणें प्रयत्न केला? हांव कोणाचो प्रेशर आयकना. प्रयत्न केल्यात पण तुम्ही आयकना? नो नो नो, हांव आयलो केलो जाल्यार सुद्दां आयकना. आनी ताका लागून म्हाजे कडेन कोण करपाचो प्रयत्न करिना. तुमचे वाटेकच येना कोण ना. हांव कितें ना. एक गजाल सांगा म्हाका की इतली सगळीं आतां प्रकरण जालीं, तातूंत भितर एक्शनूय घेतली तुमी. पुलीस फोर्स असो इनडिसिप्लिन कित्याक जावपाक लागला? पुलीस फोर्स इनडिसिप्लिन ना, डिसिप्लिन आसतो. पूण अशें जेन्ना घडटा आनी आयज कितें जालां, प्रत्येक ह्या जगाक कंपिटिशनाक जें प्रत्येक मनीस वेगवेगळे तरेच्यान जगता, लिव्हिंग स्टँडर्ड वाडलां, राहणीमान हें जालां आनी प्रत्येकाक दिसता की आपण कितें तरी हें करचें म्हणून. अशें तरेन जावं शकता तें, अशेंय बी आसूं शकता एक एकदां. आनी दुसरे वटेच्यान काही लोक पॉलिटिकल तेंचेर घालूंक शकता प्रेशर बीन. आनी अशे वेळार तेणी बळी पडूंक जायना. जर तांकां देशाचो राज्याचो अभिमान आसा किंवा आपल्या जे पेरंट्सांनी आवय बापायन जे आपल्याक मेहनत करून शिकयल्लो आसा की एक देशाची किंवा राज्याची सेवा करपाक, ह्या जनतेची सेवा करपाक, ती तेणी सेवा ही बरे भशेन करपाक जाय. एक गजाल जाता म्हळ्यार लोकांच्या दृश्टींतल्यान लोकांक राग खंय येता की इतली एकवटेच्यान इतली सगळी प्रकरणां जाता, तुमी एक्शन घेतात, सस्पेंड करता पुलिसांक. दुसरी वटेच्यान इतली चोरी जातात, विरी जातात, मडगांव परत तुगे चोरी जाल्या आनी खंय तरी असली चोरांक म्हणजे जे सामान्य मनशाचे कडेन सामके निगडीत आशिल्ले प्रश्न की आपली घरां येवन आपले घर फोडून कोण तरी आपले भांगर व्हरता किंवा पयशे व्हरता, ते कॅच करपाक पुलीस अनसक्सेसफूल जातात. जातूंतल्यान एक भावना तयार जाता की खंय तरी पुलीस फकत राजकारण्या खातीरच वावुरता काय कितें. ना, चुकीचें आसा. जेन्ना चोरी करपी जो मनीस आसता तागेलें इंटेन्शन चोरी करपाचें,
चोरी करता म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाची घरं पळयात, बिल्डींग पळयात, जे चोर जे आसा पयलीं सर्वे करूं शकता, कोण वचूं शकता, रातचे वेळार खंयचे वेळार खंय रावूं शकता, खंयच्यान खाशीच्यान किंवा खंयच्या वाटेन रस्त्यान येवन ते रातचे रावून ते चोरी करूं शकता ते पळयतात, दिसाचे सर्वे करतात. पण त्याच बराबर सगळे प्रत्येक घरा कडेन फाटले सायडीच्यान जे येवन ते रावूं शकता थंय पुलीस प्रत्येकाक दवरूंक शकना, पुलीस दवरपाक शकना. तर पूण पुलिसांनी ती गस्ती घालपाची चालू आसा. म्हणजे एकदा चोरी जातकीर चोरांक धरपा खातीर जो नेटवर्क लागता तो आमची पुलिसे कडेन ना काय कितें? आमचे कडेन सगळे नेटवर्क आसा, पण जेन्ना एक सपोज एक चोरले आनी आतां आमचे कडेन सगळे तरेचे हे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हांगा देशांत गोंयांत तरी आसा. ट्रेनी वचूं शकता चोरून, बसीन वचूं शकता, ट्रकाचे वचपा, गाडी घेवन वचपा गाडी घेवन येवन चोरून वचूं शकता, अशी खूब तरेची आसा. पूण चोरी पळय आसात त्यो जाता त्यो तेजेर आळाव घालपाक जाय, पण त्या वेळार आतां आमी आयज पासून डिस्कस केला हांवें, तुमी एक करात. आतां फाल्यां तरी आमी सांगलें की आमी एकाक सगळें बंद करपाक जाय. आनी आमकां आतां जे आसा टेररिस्ट येता आनी कोण येता सपोज ताका लागून आमकां रातचें बऱ्या पडूंक शकता. रातचे सगळे रातचे लोकांनी भोंवता जाल्यार कार्ड घेवन भोंवा तुमचें, आयडेंटिटी कार्ड कितें आसा तें हें घेवन भोंवचें ना. तांकां सपोज तेंचे कडेन ना तांकां इंटरव्यू करून किंवा तेंचे कडेन म्हायती घेवपाक तांकां पुलीस स्टेशन हाडूंक शकता. पूण अशें आमकां तें पयलू कन्सल्ट करून करपाचें आसा. तें आमी करूं शकता. कित्याक रातचे जे भोंवतात, जर रातच्यो गाडी भोंवपाच्यो बंद जाल्यो किंवा रातचे ते लोक भोंवपाचे तर आफ्टर सर्टन टायम जरी एका नंतर 12 मेरेन सगळी बंद आसपाक जाय. मे बी 5 स्टार जावं 3 स्टार 4 स्टार कोणूय आसूं हें एका बंद जावंकूच जाय. तेज नंतर काम सगळे तरेची कोणूच भायर सरूंक जायना जाल्यार एक तेजेर आळाव आसूं शकता. म्हणजे कितें हे चोरी ह्यो ऑर्डर्स तुमी ऑलरेडी दिल्या? आयज डिस्कस केला हांवें आयज केला अशें की अशें केल्यार कितें आसा हें करता जाय. सपोज हांवें सांगलें 12 बंद करपाक जाय, सो 12 बंद करपाक जाय जाल्यार एका नंतर 12 आसूं जायना. जाल्यार कोण टुरिजमचे ते कमिटी येवं शकता आनी कोण आहा ते सगळे तरेचे. पूण त्याच बरोबर हे डिपार्टमेंट आसा ते एक्सायज ते चीफ मिनिस्टरा कडेन पडटा. म्हण ताका लागून एका बरोबर हांव डिसिशन घेवंक शकना, कित्याक तिवूय बंद करपाक जाय. जरी तर रेव्हेन्यू येता पूण तरी सुद्दां ट्युरिस्ट कितें आसा, ट्युरिस्ट सर्टन टायम नंतर भितर वयतात रुमांनी जाल्यार रावपाक. पूण आमी म्हणटा ट्युरिस्टाच्या नांवांनी आमी हें करतात पूण ट्युरिस्ट ना, लोकलच भोंवतात चडशे. तुमच्या मता प्रमाणे 12 उपरांत किंवा 1 उपरांत बंद जावपाक जाय सगळें? 12 सगळीं 12 सगळें 12 म्हणजे कितें आसा ती जे रेस्टॉरंट बंद जावपाक जाय. आनी बंद जाल्या नंतर पुलिसाक काम करपाक टायम दिवपाक जाय सगळें. रायट नाव तुमकां दिसना की ज्यो चोरी जाल्यो हें जाल्यो तातूंत भितर खंय तरी चड ब्रेक थ्रू जावपाक जाय आशिल्लें? ना, आतां चोरी पळय जाता ते आज नाल्यार फाल्यां मेळटाच ते, पूण तेजे प्रयत्न ते चालू आसता, फिरता सगळे कडेन. पूण त्याच बरोबर आमकां ह्यो तर मातशें तरी अशें जालें सर्टन टायमिंगाचेर जाल्यार खुबशें बऱ्या पडटलें. म्हणजे तांकां तेंचे कंट्रोल करपाक बऱ्या पडटलें. कंट्रोल करपाक बऱ्या पडटलें. दुसरी गजाल जाता की कांय केसी भितर आतां इन्व्हेस्टिगेशन लागून बोवाळ जाला, मागीर ती मेल्विन अश्यो आसूं किंवा सिप्रियानोच्यो आसूं, खंय तरी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकी करनात, रिस्पॉन्सिबली इन्व्हेस्टिगेट करनात अशें एलिगेशन जाल्यार तातूंतल्यान पुलीस ऑफिसर सस्पेंडूय जाले. खंय तरी डिपार्टमेंट रिलॅक्स जावपाक लागला. आयज काल कितें जालां, आतां राजकीय हें खुबशें हें वाडलेलें आसा. इंटरफरन्स म्हणजे चड जाता पुलिसे कडेन जावं आनी कितें. आनी राजकारणी हितूंतल्यान लिडरशीप घेवपाचे प्रयत्न चल्ल्या आनी जे करून ते पुलिसांक काम फ्री काम करपाक दिवपाचे हें करिना, प्रयत्न करिना किंवा तांकां फ्री काम म्हणजे तांकां फ्री हँड दिनात. आनी अशें करून आतां मदीं आडसाळ हाडप आनी तेंचेर आरोप करप आनी कितें करप, पूण तांकां काम करपाक दिना. सपोज आतां दोनी केसींनी तांकां फ्री हँड दिवपाचें. सपोज आमी तेजे नंतर आमी सपोज इन्क्वायरी हें घातलेली आसा तरी आसतना हेका सस्पेंड कर ताका सस्पेंड कर हेका काड म्हणजे तुमी सांगता. आनी हे सांगता कोण, जे पॉलिटिशियन सांगतात. हेका वळ ताका वळ ताका काड हेका काड तेका काड, पूण तांकां सगळ्यांक डेमोरलायज करपाचे प्रयत्न करता. तें जावपाक जायना. तें तुमी सांगा ताका, तूं एनकरेज करात हें काम जावंक जाय, हें काम कर तूं, हें शोध लावपाक जाय, हें कशें जालें तुमी तांकां विचारात, तांकां सांगात. पूण तुमी ताका काडून उडयात, हें काडप ताका दुसरें उडय म्हणजे फाटलें खंयसर आहा तें काडप, ते केसी कडेन काडप किंवा त्या हितूच्यान आपल्याक कितें बेनिफीट जाता राजकीय हितूच्यान इलेक्शना लागीं आसा जालो फायदो अशें म्हणून प्रयत्न करता. मागीर तुमी कितें म्हणटात की फक्त पॉलिटिशियन आपलो सूड घेवपा खातीर पुलिसेक टार्गेट करतात? ना काय कितें आसता, काही लोक जे आसा अशे इंटरफेर जावपाचे प्रयत्न करतात आतां खुबशे, पण ते जावंक जायना तेणी काही प्रयत्न करतात.
पूण त्यांनी तशें इंटरफियर जावचें न्हू. हं. जर तुमकां जर जाय की तुमकां हांगसर जर लोकांक लॉ एंड ऑर्डर आनी लोकांक जर न्याय जाय जाल्यार तुमी तुमचे इंटरफियर कोणें जावपाचें आहा तें कमी जावचें करचें. दिस इज युअर ओपन मेसेज. हय कमी करचें की लोकांक न्याय जाय लोकांक वचून थंय हें करचें. तांकां जाय जाल्यार तेंचो लॉयर घेवन तांणी वचूं न्ही लोकांक. तुमी वचूं नाका. पूण तुमी मिट्टा जाल्यार वचात डेफिनेटली. पूण वाडोवपा वचनाकात. करेक्ट. दुसरी गजाल जी आतां खंय तरी फाटल्या दिसांनी जाली ती म्हळ्यार नवीन DGP आयले, एसपींचे ट्रान्सफर ऑर्डर्स आयल्यो आनी खंय तरी एक होम मिनिस्टर आनी DGP मदीं क्लॅश आसा कसो दिसलो, जंय DGP त्यो ऑर्डर्स मानपाक जाय तशे तयार नाशिल्ले आनी तुमी फाटीं सरपाक तयार नाशिल्ले. अशें कांय जावना. तशें कांय ना. तेज्यान म्हाजें कांयच जावना. तो कितें आसल्यार म्हाका रोखडेंच इन्फॉर्मेशन दिता. नवीन DGP डॉक्टर आर्य जो आयिल्लो आसा तो तेज्यान म्हाजें कांय संबंद कांयच हें जावना, कांय संबंद बिगडोवपा ना. आनी तेजे हांव ते म्हाजेर संबंद तशें हें ना की कितें संबंद बिगडोवपाचे. कारण तो जर कितें आसा ताका जर कितें जाय पडल्यार तो म्हाका इन्फॉर्मेशन दिता. कितें जाल्यार ताका हांव रोखडो सांगता बाबा अशें जावपा तें जावपा जाय कितें आनी आमी शांतसावन तांकां एक गजाल सामकी सगळे जाण म्हणटात की इतली एसपींचे ट्रान्सफर जाल्यो सगळें जालें पूण होम मिनिस्टर खंयच्याच परिस्थिती भितर क्रायम ब्रांचाक हात लावपाक सोदना. ते वेळार सगळे तरेची कोणा ट्रान्सफर कितें जाय त्या वेळार जातलीच डेफिनेटली. केन्ना काही केसी लावन दवरता, काही केसी आसा कितें आसा ताका लागून एक एक दवरचें पडटा. आनी जे ते जर दिसले की बाबा आतां हे केसी हेंची गरज ना ते ऑटोमॅटीक ते ट्रान्सफर जातले. मुख्य आनी ऑफिसरी बरे जाय आमकां जाय एक जाय पडटा त्या ऑफिसरांक लागून एकदां उरता. मुख्य आरोप इतलोच जाता की क्रायम ब्रांचाचेर आरोप जायत आसात, खुबशे आरोप जायत आसात आनी तरी आसतना होम मिनिस्टर तांकां प्रोटेक्ट करतात. ना आरोप करपाक सोंपें आसा. कित्याक आयज तूं सगळे कोणाचेर आरोप अशें जायना अशें ना. सगळ्यांचे आरोप करता. प्रत्येक मनशाचे प्रत्येक व्यक्तीचे आयज सगळे आरोपूच चलिल्ले आसा. आयज कितें आसा आयज मिडिया आसा, आयज तुगेले पत्रकाची गोंयांक इल्लेशे गोंयांक म्हाका 20 पूण म्हाका दिसता पळय न्यूज पेपर आसतले गोंयांक. पण हे इतले पेपर आसा कोण नाल्यार कोणाक धरता कोणी हें करता खंयच्या गांवांत प्रत्येक गांवांत रिपोर्टर आसा घेवप न्यूज दिवप आनी कशें करून तो हाजे खातीर मिडियाक ब्लेम करतात. मिडिया न्हू मिडिया तांकां पब्लिसिटी दिता इतलेंच. मिडिया किंवा हे आसा ते क्रायम ब्रांचाचे जाता ते आरोप चुकीचे आनी फट ना ते सिद्ध जातले जाल्यार इन्क्वायरी जावं न्ही. अशी कांय पुरावे कितें आसा येवना आमच्या मुखार की तेणी बाबा अमकेच कितें केलां जाल्यार इन्क्वायरी करता. एकच स्पेसिफीक गजाल जी विधानसभेक आयिल्ली ती म्हळ्यार तांगेलो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी केसी क्रॅक करपाचो रिपोर्ट प्रॅक्टिकली झिरो आसा तरी आसतना ऑफिसर काही राजकीय लोक आहा ते फाटलो आपल्याक हेणे ह्या मनशान इन्क्वायरी केल्ली आपल्या आपयल्लो आनी आपल्याक इन्क्वायरी केलो त्या वेळार तोय राग काडटा. काही सपोज फाल्यां म्हाका आपयलो क्रायम ब्रँचीन आपयलो तो पुलीस ऑफिसर हो पुलीस ऑफिसर आसलो तेणें हे म्हाका ते हे अमके प्रकरणान म्हाका आपयल्लो तो आपयलोच कसो आनी अशे बी राग काडपी लोक आसा. अशे राग काडपी लोक आसा आमचे कडेन. म्हणजे तेणें केलें म्हणटा त्या ड्युटी तो करतालो तो ताका ड्युटी तेणें करप ना म्हणजे अमकेच मनशा म्हणटा आपप ना म्हण तो राग काडप अशें बी खंय तरी पॉलिटिशियन स्वताचो राग काडपाच्या दृश्टींतल्यान तेवूय काम करतात. ह्या हाजेर आमी हांगा ल्हानसो ब्रेक घेतात खंयच वचनाकात. खूब म्हत्वाची चर्चा जाल्ल्या कशे राजकीय लोक तुगेले पुलिसेचे दबाव हाडपाचे पळयतात ताजे विशीं होम मिनिस्टर सांगता आनी कितलेशेच इश्यू उरल्यात सरकाराचे इश्यू उरल्यात डेव्हलपमेंटाचे इश्यू उरल्यात. 2 मिनटां भितर परत येता. परत एक फावट येवकार तुमकां होम मिनिस्टर आसात आमच्या स्टुडियो भितर आनी पुलीस खात्याचेर म्हत्वाची चर्चा जाल्ल्या. तर म्हाका एक सांगा तुमी आतां इतले वेळ जाले सामके पुलिसेक बरे भशेन सामके होम मिनिस्टर म्हणटा डिफेंड करत आहात. इतली आरोप जातात इतली प्रकरणां तरी तुमी आरोप सामके डिफेंड करत आहात. सामके राजकीय लोक सूड घेवपाक पळयता म्हणटात पयलींचो राग काडटा म्हणटात पुलिसेक फ्री हँड दिवपाक जाय म्हणटात. पूण म्हाका एक सांगा तुमच्याच डिपार्टमेंटांतले कांय ऑफिसर तुमच्याच सरकारांतले आनी तुमच्याच आमदारांक कांय आनी मंत्र्यांक लागीं आहात आनी तांकांच धरून ते खुबश्यो गजाली करतात. ह्योय गजाली चुकीच्यो न्ही. ह्यो ज्यो आसात आनी हांवें स्वताक तांकां सांगिल्लें आसा की तुमची ट्रान्सफर तुमचे परफॉर्मन्स पळोवन तुमची ट्रान्सफर जावपाक जाय. न खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्या कडल्यान प्रेशर हाडून जावंक जायना. तुमी तेंचे कडेन वचपाक जायना. तुमी तेंचे कडल्यान वचून प्रेशर हाडूंक जायना. तांकां वचून दारां वचून तेंचे सलूट मारून तेंचे कडल्यान ते प्रेशर हाडून आपण हांगाच घाल